सालसेत कोविड अपडेट. सालसेत एरियांत तशें आख्या गोंयांत आमी आतां पळयता कोविडाच्यो केसीस उणे जायत गेल्यात. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजेश पाटील हांणी सगळे गोंयकारां लागीं मागलां जरी केसीस देंवतात तरी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आनी आपले हात परत परत धुवंक. तो म्हणटा केसीस देंवले म्हूण कोविड काबार जाला अशें समजचें न्हय. तशेंच ताणें सगळे गोंयकारां लागीं मागलां जीं आतां कोविडाची वॅक्सिनां दितात ती दोनूय वॅक्सिनां सगळे गोंयकारांनी घेवची म्हूण. तशेंच तो मागता आतां पावस सुरू जातलो आनी जायत्या जाणांक बरी जोर येतलो तेन्ना सगळ्यांनी जरी तर जोर येयलो जाल्यार पयलो स्वॅब टेस्ट करून घेवचो आनी पळोवचें बाबा आपल्याक कोविड जाला वो आपल्याक बेस्त जोर आयला पळयतो. आतां पावसाची सुरवात जाल्या आनी सालसेतांतले शेतकार भाव आतां शेतांनी कामाक वचूंक भायर सरल्यात. आयज फातोड्डेचो आमदार श्री विजय सरदेसाय हाणें फातोड्डे शेतकारांक भातांची बियां वांटलीं. फातोड्डा एरियांत आतां जायते शेतकार भाव शेत रोयतात. आदलो गोंयचो मुखेलमंत्री आनी आतांचो बाणावलेचो आमदार श्री चचिल आलेमाव हाणें कोलवा पॅरिश हॉलांत 28 बेडांचे कोविड आयसोलेशन कम केअर सेंटर ओपन केलां. ताणें सीएमा लागीं मागलां कोविड पेशंटांक DDSY कार्डाचेर सिटी स्कॅन फ्री काडूंक एक सगलो दिवची म्हूण. तशेंच ताणें मागलां जे गोंयकार तारवटी आसात वो जे गाल्फान काम करतले आतां गोंयांत येयलेले आसात तांकां एका म्हयन्या भितर दोनूय वॅक्सिनां दिवची म्हूण. तशेंच तो मागता की दर एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोविड आयसोलेशन आनी केअर सेंटर ओपन करचें म्हूण अशें ताणें सीएमाक मागणी केल्या. गोंयचो आदलो लोकसभा MP एडवार्ड फालेरो हाणें आयज जायते कोविड पॅन्डेमिकांक वावुरतेले दोतोरांक फेलिसिटेट केले. ताणें गोंयकारां लागीं मागलां स्वता सगळ्यांनी आपलो कोविडा पासून कुयदाद घेवचो म्हूण आनी दोतोरां वेलो भार उणो करचो म्हूण. मडगांवच्या संसोड्या वेलो इनर्ट वेस्ट आतां कदंबा डेपोन घालपाक वावर सुरू आसा. आयच्यो सालसेताच्यो एक्टीव केसीस अश्यो आसात. मारगांव आनी फातोड्डा 650, कुंकोली आनी बाली 190, कांसावली 290, चिंचिणी 140 आनी 9, कुर्तोरी 170 आनी 8, लोतोली 220 आनी नावेली 180. मडगांवकार पाद्री फादर रॉक कायतान नोरोना काल कोविडा पासून ह्या संवसारांत वतल्लो. पिलार संस्थेचो पाद्री आयज ताचे पिलार निमाणे संस्कार जाले. ही जाली सालसेताची आयची अपडेट.